खणींच्या वर्सुकी उत्खननाच्या मॅक्रो एन्व्हायरमेंट प्रभावाच्या प्रमाणांचो अभ्यास करपा खातीर सुप्रीम कोर्टान समिती नेमिल्ली. राज्य सरकारान कांय उपाय केल्यार डंप काडूं येता. डंप मायनिंगेचेर स्थिर आनी अस्थिर अशे 2 भाग करचे अशें ह्या समितीन सुचयलां. तज्ञ समिती म्हणटा अस्थिर डंप प्रायोरिटीन हाताळूंक जाय. सध्या आशिल्लो आयर्न ओर सोंपल्या उपरांतूच स्थिर डंप काडूंक परमिशन दिवचें. मंजूर जाल्ल्या खण येवजणेर आनी एन्व्हायरमेंट आनी फॉरेस्ट क्लिअरन्साचेर हें आदारीत आसा. नॉन लीज वाठारांत आशिल्लो डंप राज्य सरकाराच्या कक्षेत आसा. वेगवेगळ्या कोर्टांनी समिती अहवालात केल्ल्यो शिफारसी आनी कायदे नदरेमुखार दवरून राज्य सरकार योग्य धोरण स्विकारूंक शकता. तशेंच सैमशास्त्र, सामाजीक अर्थशास्त्र आनी हेर घटकांचोय विचार जावंक जाय. खण क्षेत्रांत आशिल्ल्या डंपांचो मायनिंग प्लानाचेर विचार जावंक जाय. डंप रिहँडलिंगा खातीर आधुनीक आनी सक्षम टॅक्नॉलॉजीच्या पॅलेटिसेशन प्लांटांची स्थापना करूं येता. बंद आशिल्ल्या खोल खणींनी उदक सांठोवन तें वापरूं येता. गरज पडल्यार एन्व्हायरमेंट मंजुरी वांगडाच फॉरेस्ट मंजुरी घेवन डंप काडूं येता. डंपांचो वर्गीकरण अहवाल रिपोर्टांत दिल्ल्या प्रमाण डंप मॅनेजमेंट पाळूं येता. डंप काडीत जाल्यार तयार जाल्ले पठार मूळ इकोसिस्टमींत हाडूंक मेळटले. ह्या खणमालाक वेवसायीक मोल येतलें आनी उत्पन्न वाडोवंक उर्बा मेळटली. अस्थिर डंप मायनिंगेचें प्रदूशण आडावंक मेळटलें आनी ग्रावंड वॉटरूय रिचार्ज जातलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.